गोयचे रस्ते पळयल्यार भोंवपाक नाका अशें दिसता। पेडण्यां तर भोवतेक रस्त्यांची परिस्थिती भयानक जावन रावल्या। मागीर तो हायवे आसूं वा सर्व्हिस रोड, तामोशे तोरशेचो सर्व्हिस रोड साप्प वायट अवस्थेत आसा। पूण नियोजन शुन्यताय आनी कंत्राट घेतिल्ले कंपनीचे पावला पावला वयले घाळपण गोंयकारांक भोगचें पडटा। तामोशेचो सर्व्हिस रोड हो एक भयानक प्रकार जावन रावला। पळयात। आता तुमकां दिसता की म्हाज्या फाटल्यान जे घर आसा ह्या घरान इतली परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा की त्यांच्या घरान पेशंट आहा, हार्टाचे आसा, दम्याचे आसा आनी दम्याच्या पेशंटाक खरो हो धुल्लो उपकार ना, पण बिचारे ते कशे तरी काडटा। पावसाच्या दिसांनी सगळे ब्लॉक करून त्यांच्या दारान दवरला, ताका लागून उदक सुद्दां त्यांच्या सारखे दाराक पावता अशें जाणट्यांनी सांगलां। आमच्या घरा भोवती उमळ आहा, तो आम्ही तो उत्तर मारून सोडला, तर त्यांच्यानी आता तोंड बंद केलं, पाणी केली आता बाथरूम वाचून आणि रेडी गाता नाही घरा, तर तसाच आहात ते। काल काय करा म्हटलं गेले सर, मग तुमला होता। माझ्या आयुष्यात पहिलाच पाणी उमळ्यात जमीन इतकं वय असताना हय पाणी नाही का आतापर्यंत केव्हाच पाणी येऊन नाही। सरकार दरबारी तुम्ही काय सांगूंक ना कोणाक? चांगला बातम्या दिली त्यांना सुद्धा सांगला, पण कोणच पेपरात सुद्धा घातला त्यांच्यानी। तो प्लेस म्हणटा तो तोरच्या तामोशा हो सर्व्हिस रोड, आणि हो सर्व्हिस रोड जर पळयशात जाल्यार तुमकांच कळटलें की हो सर्व्हिस रोड कशा पद्दतीन आसा। आणि तितून करून हो जो इतलो डेंजर पोजिशनान जाल्लो आसा की म्हाका दिसना हो आनी परत 6 म्हयने जाय तसो। आणि MVR कंपनीक तेचे म्हाका दिसता पडलेलेय बी ना, आणि ना कोणाकच खंयच्याच ऑथॉरिटीक पडलेले ना। कारण पहिले अशें ठरलेले की रस्तो करच्या पयलीं सगळे सर्व्हिस रोड केले वयतले, पण इतली परिस्थिती बिकट आसा हांगा तोरशा तामोशाच्या हेची की म्हाका दिसता खंयचेच कांयच करपाक मेळचें ना अशें। आणि दुसरें म्हटल्यार हांगासर कालच एक एक्सिडंट जाल्लो आसा, आणि एक्सिडंटान अशी परिस्थिती जाल्लेली की डॉक्टराच्या फुड्यान एक्सिडंट जाल्लो आसा, आणि त्याच डॉक्टराक मागीर तेची शुश्रूषा करची पडलेली आसा। तिसरो जागो म्हटले हे जे गटर्स हेंच्यांनी घातलेले आसा, हे गटर्स इतले हे बाबत कंडिशनाचे आसा की हेंच्यांनी खंय ब्लॉक केला तेच कळना। तितूर करून इलेक्ट्रिसिटी लायटी घातलेले, हे केबल घातलेले आसा, तितूर हे सगळे मॅस करून उडयल्ले आसा। पेडणेचे सर्व्हिस रस्त्या वयल्यान भोंवताना दुसऱ्या खंयच्या तरी ग्रहाचेर भोंविल्ल्या वरी दिसता। पळयल्यार कोणूय म्हणटलो हो पाषाण युगातलो रस्तो आसपाक जाय, इतली अवतिकाय ह्या रस्त्यांची जाल्या। चलत वचप आसूं वा 2 व्हिलरी वा 4 व्हिलरी, ह्या रस्त्या वयलो प्रवास मरणाची याद करून दिता। सरकारान गोंयकारांक दिल्ली ही देणगी तर न्हय, समाज वावुरपी विचारतात। रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्ड्या का खड्ड्यान रस्तो आहे हेच कळना। आयज सरकारान सांगलेले की आम्ही पहिले तुमकां सर्व्हिस रस्ते दितले, जाल्यार सर्व्हिस रस्तो एकूय सारको ना, गायब आसा। हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MVRचो, तो एक सरकारचो जावय जाल्लो आसा, आणि हांगासर काम करता त्या लेबरां कडेन पयले जाल्यार एकूय इंजिनियर आसना, पण इंजिनियर हे खंय आसतात, हो मोठो प्रॉब्लेम आसा। आणि जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा, तो न्हिदलेलो आसा, ताका काय पडलेलें ना आसा। आता एक 15 दिसा भितर एक 19 तारखेक चतुर्थी येता, लोकांक गणपती हाडपाक जाय। गांवांनी इनर रस्त्याक सुद्धा जीव घेणे व्हडले खड्डे पडल्यात, अर्दो 1-1 मिटराचे सुद्धा खड्डे पडल्यात, जाल्यार ते खड्डे सुद्धा पुरोवपाक सरकारान निधी ना। एक्सटेन्शन बिलां करपाक कॉन्ट्रॅक्टराची ह्या इंजिनियरांक पावर आसा, आणि खड्डे पुरोवपाक हांकां पावर ना। हांच्यांनी ती पावर आपली यूज करपाक जाय। फक्त पर्सेंटेज 12% आणि 20% घेवन लोकांचे बळी घेवपाचे। आयज कितलीशीं कुटुंबां पेडण्यान ह्या रस्त्या खातीर सोंपलेलीं आसा, तांच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे, नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचे पडटले, इतलें जावं। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।